जेजूक आमी सगळीं ह्या वेळार बजुया, ताका नमस्कार करुया. तो आमकां पळयता, आमी ताचे फुडें आतां नमस्कार करून आमचें सगळेंच जिवीत ताका भेटोवया. सगळें जें आमच्या काळजांत, मनांत, भावनांनी चलता तितलें ताचे सरशीं आमी दवरया. ताच्या पांयशीं आमी तें दवरलें म्हणटच तो आमकां स्विकारता. जशे भाशेन मारिया ताचे पांयशीं बसून ताचें सगळें आयकताली, तेच भाशेन सगळें ताचे सरशीं दवरून आमी ताचें मागीर आयकोंक लागया. पूण आतां साक्रामेंतान रावलेल्या हें गायन आतां आमी घेवया.
जेजू तुवें नेमलोल्या फुडाऱ्यान बाब फ्रांसिसान आमकां उलो मारलेलो आसा. आयच्या दिसाक सगळे आमचे जिवीत तुका एकवटोन सारूंक मागण्यांत आनी उपवासांत कित्या पासून पेस्त पिडा COVID-19 ह्या व्हायरस इतले ह्या संवसारांत शिंपडलेले आसा की लोक हजारांनी मरत आसा. सगळो कारबार बंद जाल्लो आसा. भिरांत आयिल्ली आसा. केन्नाच अशें ह्या संवसारांत घडोंक ना. पयले पाटी हो आख्खो संवसार सारको बंद कसो जाल्लो आसा. पूण जेजू हे पिडेक लागून आमी सगळीं जाणां तुका एकवटोन तुजे गोठायन धीर घेवन आमी दर दिसा आमची पावलां तुजे बरोबर मारीत आसा. तुका आमच्यान शेवूंक जायना, पूण ओत्मीक तरेन तुका आमी शेवीत आसा. आनी तुजी गोठाय तूं आमकां दित आसा. आमीच न्हय पूण सगळीं आमची भाव भयणां ह्या संवसारांत आसा तितली खंयच्याय धर्माची जावं, खंयच्याय कातीची जावं, खंयच्याय जातीची जावं, खंयचुल्लीं आसूं, आमी सगळीं तुजी भुरगीं. तूच बाबा आमकां सांबाळटाय आनी राखताय. आनी जेजू सरशी तूं आमकां ओडून घेताय. जेजू जितली आमी तुका वळखोंक लागता तितली तूं आमकां बापायची ओळख दिताय. आनी तुमी दोगूय जाण आमकां तुज्या मोगान बदताय. पवित्र आत्मो दिताय आनी आमची काळजां तूं लासून उडयताय. ह्या तुज्या मोगान सदांच रावंक आमी आशेता. आनी तुवें हें तेणें आमकां सगळ्यांक दिलाय जेजू. पूण आमचे उद्देशी हेर आमची भाव भयणी जी तुका वळखनात तांकांय आमच्या काळजांनी धरून तुवें तांची काळजां पेटोवन तुज्या मोगान भरून काड. तुजी सुत्रां आमी पाळटा जेजू. तुवें आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7व्या आमेस्वरान 7वे ओळींतल्यान अशें सांगलाय, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तांकां मेळटा, सोदतात तांकां गावता आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटा. जेजू कितलेच पाटी आमी मागलेले आसा, सोदलेले आसा आनी दारार मारलेले आसा आनी तुवें आमकां सगळें फावो केलेलें आसा.
केन्नाय केन्नाय आमकां ते रोखडेच मेळ्ळेले आसा, केन्नाय खूब वर्सांनी. थोड्यो वस्तू अजून आमकां उक्त्यो जावंक ना. तुजें देणें तुवें आमकां दिलां भावार्थाचें आनी बोरवांशाचें. ह्यो दोन चावयो तुवें आमच्या हातांत घातल्याय. तुजो मोग आमचे सोबे उदीक आनी उगडावूं कोच्च्याक. तुजो तर मोग आमकां मेळ्ळो जाल्यार आमकां सगळेंच मेळ्ळें म्हणूंक जाता. बाकीचें तूं आमकां केन्ना केन्ना दीत आसतलोय म्हणून आमकां खात्री आसा. ह्या बोरवांशान आमचें जिवीत आमी सादता. हे सगळें आमकां फावो करच्याक जेजू तूं मेलोय. पूण मनशां खातीर जिविताच्यो जोरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुळतीचो सागोर उक्तो जालो. जिविताची जोरी, अगोनीत देव काकुळती सगळ्या संवसाराक काकुळतीन बुडय आनी तीच आमचेर रोखय. रोखता आनी उदका तुमी काकुळतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली. हांव तुमचेर पातयेतां आनी आमी सगळीं जाणां तुजेरूच पातयेवन आसा. सासणाचे बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या भोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्ट मोडना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्ट मोडना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्ट मोडना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्ट मोडना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्ट मोडना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्ट मोडना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्ट मोडना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्ट मोडना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्ट मोडना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर.
जेजूच्या बोदुकेस गोश्ट मोडना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवीधरा, पवित्र अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवीधरा, पवित्र अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवीधरा, पवित्र अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. देवा, तुजी काकूळट ओगोनीत आनी तुजे काकूळटीचे थोवे मीत मेर नासलोले. दोयाळ नदर आमचेर घाल आनी तुजी काकूळट आमचे थायन चोडय. जिविताच्या व्हड आडकोळींनी आमी आशा सोडिना जावं, पूण व्हडा विस्वासात तुजे भोव पवित्र खुशेक आमी राजी जावं. तेच तुजे काकूळटीक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुज्या सांगाताक जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, सगळी जीण देसा आमच्या काळजांत आसा तितली आमी आमच्या मनांत हाडया. जेजूच्या पांया फुडें दवरलेली आसा ती उचालया. आमच्या बाप साहेबा पासून, आमच्या बिस्मा साहेबा पासून, आमच्या याज्ञिका पासून, मोठवाशी पाद्री माद्री ब्रदर्स आसात तांचे पासून, तांकां तूं सगळ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे फाटल्यान ते गोंडलीक वावर फुडें वतात. तुजे काळजा सारखे तांकां अदीक आनी अदीक कर आनी तुजो मोग तांच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी ताणें सगळ्यांक दिवचो हे मागणी आमी तुका करता. कुटुंबांनी जी बाय आनी माय आसात तांचे पासून आमी मागता, कित्याक ताका खूब भार आपल्या भुजांचेर घेवचो पडटा. भुरग्यांची काळजी घेवची पडटा. दर दिसा तांकां जेवण, तांचें शिक्षण, तांकां कापडां, तांचे बाकीचे सगळे गरजो शांती पावोवच्याक तांकां कितलेशे काम करचें पडटा, दास्ती घेवच्यो पडटा. खंती ती आसा. सायबा, तूं तांकां सांबाळ, राख आनी तांचो कुटुंब एकवटून दवर. जो पवित्र आत्मो तांकां दी आनी सगळ्यांक तुजे सरशी ओडून घे. आमच्या सरकाराक ते बी आमच्याच निवडींतल्यान आयिल्ले आसात. तांकांय तूं घोटायन तांची मनां उजवाडाय. तांकां तुजो मोग दिवन तुज्या मोगा सारके तांकांय कर. दुसऱ्या पावसांत वावुरच्याक आनी खूब जाण ते भशेन करूंक लागल्या. तांकां उदीक आनी उदीक तुजो धीर आनी आदार दी. वायटा विघ्नांतले तांकां निबार आनी बरेपण तांच्या उतरांनी, कन्यांतल्यान, चालींतल्यान घडोवन येवनी आनी तांच्याय कुटुंबांक तूं आसरो आनी बरेपण फावो कर. कितलेशे भुरगीं अनाथ जाल्लीं आसा. ह्या दिसांनी कितलेशे मायग्रंट्स
जे कामा पासत एका राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यांत गेल्ले, कामा पासून, वावरा पासून, फामिली पासून इतले ते तोकूस घेतात, वावुरतात. पूण हे लॉकडावन जाल्ल्याक ते पादेशीर जाल्लेले आसात. तांकां घरा वचूंक जायना, तांकां क्वॉरंटायन केल्ले आसात. तांकां थंयसर केन्ना केन्नाय सारकें जेवण मेळना, बाकीचे तांकां सगळ्यो वस्तू मेळना, ओड्डूफूट जातात. तांची काळजां तांच्या फामिली मदें आसात, तांकां परतून घरा वचूंक जाय. हें सगळें तांचे पासून करून घे जेजू. आमी तुजे कडेन विनंती करता, तांकां राख आनी सांबाळ. हे कोविड-19 तांचे सोबें व्हडोन जावच्याक, पूण ते परतून गोठायेन येवन घरा वचूंक तांकां मदत कर. जीं बाकीचीं जाणटेलीं आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, जीं कोश्टवतात, भुरगीं तशींच तरणाटीं आनी जाणटेलीं, तितल्यांकूय आमी तुजें स्वाधीन करता जेजू. तूं तांकां इलाज दी, तांकां पेकून हाड आनी तांकां बरी करून परतून घरा येवंक तांचे सोबें हें बरेपण फावो कर. बाकीची कितलीचशी मागणी आमच्या काळजांनी आसा, आमचे फामिली पासून, आमच्या लागशिल्ल्या पासून जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा. त्या सगळ्यांक तुजें स्वाधीन करता जेजू. सोर्गीचो उंडो दिलोय, सगळ्या उड्याचो उंडो थो. प्रार्थुया देवा, एका अजापा संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तर तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना
तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. Sarves porak wakana baba boynino Devachina vulkana soglia porzano Sarves porachi seva koran Anandatachi bhakti koran Sodgita gaun bitur soran Santo Saniya Deva Mukha. म्हज्या भयणीन भावनो, आयज पाप सायबान आमकां मागण्यांचो आनी उपवासाचो उलो मारलेलो आसा. हाका लागून थोडो वेळ आमी जेजू बरोबर सांतिस्मू साक्रामेंताशी सारलेलो आसा. ताका आमी बोजलेलो आसा. आनीकूय ह्या फुडें आमकां करपा मेळच्याक ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेता. आयज बाग्योंत मातियस दोर्मदूत हाची परब आमी समरमता. जुदास इस्कारियत मेल्या उपरांत 11 जाण आसलेले. दोर्मदूताच्या इतिहासान आमी वाचता की 2 जाण आसलेले, जस्टीस ओ जुआंव आनी मातियस. उपवास केलो, मागणें केलें आनी मागीर सर्त घाली आनी मातियसाक ताणें निवडलो. तो खूब वावुरतालो आनी ताका अशें म्हणटात की ताका मार्तीरपण भोगोंक मेवलें. आपलें जिवीत ताणें जेजू पासत हे भाशेन भेटयलें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमची खाजगी मागणी देसा मनांत दवरात आनी ह्या मिसान आतां आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, मोगाळ भुरगीं, पूण आमची चडशीं सट करून भितरल्यान असलीं चिंतनां येतात, असलीं भावना येतात. आनी केन्ना केन्ना ही भावना आमकां गुलामपणान दवरतात. वायट आमी कोत्ता, वायट उलयता, मागीर आमकां दूख भोगता, पूण आमकां तातूंतली भायर सरोंक जायना. भितरल्यान हें पातक रुजलेलें आसा. तें काडच्याक आमी आतां भक्तीपणी देवाचें भोगसणें मागया आनी भाग्यवंत मातियसा कडेन मागया आनी भाग्यवंत फ्रांसिसा कडेन आमकां सुटका दी म्हणून. हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव जारून सांगता, मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सुरपुदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. मोहिमा देवाकू सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा देवा, सगल्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. बाग्योंत मातेयेसाक धर्मदूतांच्या जम्यांत घेवंक तुजे अगणीत जाणवायन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आनी स्वर्गांत तुवें विंचलल्यांच्या जम्यांत आमकां घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचें उतर, देवाचें उतर आतां आमी आयकोया. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोठी हुजोत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावां भयणीनो, विदेशां म्हज्या तोंडांतल्यान शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारून पयल्या दिसांनी तावन देवान म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितोल करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटूच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिशांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलो आपणा वरवीं देवान विदेशां मदें केल्ल्या सगल्या खुणाची आनी विजमितांची खबर सांगताले ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलोली विदेशां मदली एक पोरसा सुरवातेक तावन वेंचून काडूंक देवाची खोशी जाली म्हूण सिमावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हें प्रवाद्यांचें उतरां प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव घोटानांतल्यान उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसा तीं सर्व राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळांतावन हें कळीत केलां तोच सर्वेस्पर अशें सांगता.
म्हणटूच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटोवन बोश्टायलोलो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजोडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रोगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगळ्या शारांनी मोइजेसाची समूर्त परगोट करपी आदल्या काळार थावन आसात आनी दर सोणवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. सगळीं म्हणुया. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात, शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोदगितां गायात. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराचे मानाक गितां गायोना घोडात, वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात, सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रानो गाजोवन सांगात, ताणें ती केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. उद्गार. सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमान तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापायच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां, तशींच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजून आमचो मोग केला पळय, तो जसो बापान ताचो मोग केला, हो अणभव बापाच्या मोगाचो ताणें आमकां दिला. आतां आमी मोग करता तेन्ना कशे भाशेन करता? हो देवाचो मोग, हो आमचोच मोग, हो आपल्यापणाचो मोग जाता. आनी हाका लागून आमकां कितलेंशें भोगचें पडटा. आमी केन्ना दादोशी ना. सदांच आमचे मदें कितें ना कितें उणीव आनी देंवचार आमकां मागीर नाडटा आनी आमकां सगळो चालयता धुलयता. बेजोड जाता आमी. हाका लागून खरो मोग तो देवाचो. जेजूचो मोग आमी अणभवलो की ना, तो ताचो मोग न्हय, तो बापाचो मोग. आनी जेजू आपणाक जाय तशें करना. बापायची आज्ञा तो सांबाळटा आनी त्या प्रमाणे आपलें जिवीत सादता. तो
सारको विस्वाशी रावलो बापायच्या सगल्या आज्ञांक. आमी तेच भाशेन रावच्याक जेसून हे आमकां सगळें सांगलां आनी हाका लागून आमची खुशालकाय तो वाडोवंक सोदता. हे भाशेन पावलू, बार्नाबास, पेद्रू हीच देवाची ओळख सगळ्या जाणांक दिताले. तांकां जो अणभव जेजूचो घडलो तो ते तांकां सांगतालेत आनी लोक ते आयकून, कित्याक पवित्र आत्मो तांचे सगळें वावुरतालो म्हणून तांकांय तो पवित्र आत्मो मेवतालो. जुदेवांकूच न्हय, सगल्यांक, विदेशांक. आनी विदेशांकूय पवित्र आत्मो आयलो की ना तांचेर ती सारकी आदल्यो सगळी चाली सोडून जेजूच्या नव्यो चालींत, कित्याक जेजू जावन आसा वाड, सोत आनी जिवीत, ताच्या मार्गान ती चलोवंक लागली. आनी हें पावलून, बार्नाबासान, पेद्रून आनी हेरा शिश्यांनी अणभवलें. ताका लागून ते म्हणूंक लागले तें आमचेच सारके. पूण तेन्ना तांचे मदीं थोडो वाद विवाद चलतालो. आमी आयकलां ते कितें म्हणटाले, तांकां सुनूत करूंक जाय, तेन्नाच की ते जुदेव जातले आनी जुदेव जाल्या उपरांत क्रिस्तांव जातले. ना, तशें न्हय. देवान तांकांय ही कृपा दिलेली आसा. फुंक्याचें तें देणें तांकां दिलेलें आसा. ताणें कांय करपाची गरज ना. आनी इतलो देवाचो मोग तो. ताका लागून आदली चाली आमी सगळ्यो सोडूंक जाय म्हणून पयले वाचपान सांगलां. भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमी जियेता न्हय, मागीर देवाक कारकां दिवया. आनी जें आमचे मदें देवाचें न्हय पळय तें आमी सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया आनी तो तें सगळें काडून उडयतलो. आमकां स्वतंत्रपण हाडटलो. पूण केन्ना केन्नाय तें भितर रुजलेलें आहा म्हणटच आमकां थोडो वेळ सुबेज सारचो पडटलोच. आनी सारया. आख्खी रातभर आमी जेजू सवें सारूंक जाता. कित्याक आमी जशे भशेन मोबायल चार्ज करता त्या प्रमाणे जेजूक आमी एकवटून 5 मिनट रावत तर ती मागीर चार्ज आमचे मदें व्हांवूंक लागता. जेजू आमचे बरोबर आख्खी रात सादता आनी भितरल्यान आमकां सारकें थाऱ्यार हाडटा. जशे भशेन आमी आयज जावंक जाय ते भशेन तो आमकां घडोवन हाडटा. ताका लागून सकाळचीं उठ्ठना त्या आनंदांत जेजूच्या आमी उठया, ताका एकवटून रावया आनी दीसभर मागीर सोंपेपणी कसलीय चिंतना, कसलीय भावना येवं आमी रोखडीच ती जेजू सवें दवरतल्या आनी ती नितळ निर्मळ जावन ताची वाट आमी दवरतल्या. जशे भशेन जेजूचो मोग आमचे सवें वावरूंक लागलो की ना, मागीर आमी एकसुरी ना. तो बाप आनी पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसा. हो आमचो देवाचो अणभव जो भगवान फ्रांसीस शेवेरान अणभवलो, ताणें तो आमकां दिलेलो आसा. आनी ह्या मोगांत जेजूचे आमी वाडोवंक जाय. वाडच्याक सगळीं आतां आमी आत अशें उठयेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोटां आसा तिचो तान तकले मेरेन सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजून बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. प्रत्येक सुस्कार आमी भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सोडीत तर आमी सारकी नितळ निर्मळ जातले. कांयच आमचें सवें उरचें ना. आमची चिंतना येणे तेणें घुंवची ना. आमी सारकी आमची वीस्त जेजूचेर धरून आमी हो वेळ सादतले. आनी ताका लागून तो फळदायक जातलो. हे भाशेन रातची आनी सकाळची 5-5 मिनट आमी सारया आनी पळयात एक व्हडली मेलाग आमच्या जिवितान घडटली. जेजू सारकी आमी अदीक जातले. आनी दुसरी आमचे सवें जेजू अणभवतली. जशे भशेन जेजून आमकां सांगलां, बाप म्हजो मोग करता आनी हांव बापाचो मोग करता. हांवें तुमचो मोग बापाय सवें केलेलो आसा. जसो बापाचो मोग हांव अणभवतां तसोच हांव तुमकांय तो दितां. आमी तेच भशेन आमचो मोग न्हय पूण जेजूचो मोग दिवंक लागतले. सगळीं आमची तेसां आतां जेजूक ओपून दिवया आनी हे मागणें आतां आमी देवाक म्हणया. सुरपोदेदार आनी काकूळसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल
कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगडोगतल्यांक बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुंडायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां भेटवणेच्या भागांत आमी वांटो घेवया. भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सोर्व देण्याच्या दातारा, भाग्योत मातेयस तुज्या दोर्मदुतांच्या पोरबे दिसा तुजी पवित्र सुबा तुका भेटयता तें बलिदान दोयेन मानून घे. आनी बावार्थान थीर रावन उतरान आनी देखीन आमचे भेटवणेच्या भोंवतणच्या लोकांक तुजे सोडवणेचे संदेशकार जावंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपुदिदारा आनी ससनाच्या देवा, सोर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबायच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Spora ci navi et
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Sumia Jezu ami ondokata ani hikashit lepieta title baudi tu voi bovan Jesu ami tuce moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजोडीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. ह्या वेळार जीं अंतरलेलीं आसा तितल्यांकूय आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तुज्या पोती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन दोरुमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर, भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा बरोबर, भाग्यवंत मातियेसा बरोबर, भाग्यवंत जुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमकां एकवटून आसा आनी ताचो बापूय आनी पवित्र आत्मो ताका एकवटून आसा म्हणटच ते आमकां एकवटून आसा. इतलो लागशिल्लो संबंद सगळीं आमची इंतेसां आमी मनांत धरया आनी काळजान जेजूक एकवटून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक पडले आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्यान आतां आत्मीकपणीच शेवंक जाता, तर हे मागणें आमी ताका म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेटां घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेटां घेवच्या तुका. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, भोव काकलुत्सरा बापा, हे पवित्र जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत मातियेसाच्या विणवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी बोर आनी जेजूक खरीपणी वळखतात तसली ताची साक्षीकता आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्यांनी आनी आमच्या साक्षीपणाचें शुभां पीक आमकां मेळूं आनी सर्गी तुज्या भाग्यवंतां बरोबर सासणीक उजवाडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां परबीं सांत मातियेसाची आनी तुमकां सगळें बरेंपण हांव आशेतां, मागतां. तुमी म्हजे पासत मागता म्हणटत हें आतां बेसांव आमी सगळीं जाणांक बरोबर घेवया.
Sorvespo तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखलें आनी सांबाळलें. हाल्लीच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां निवारतलें आनी सांबाळटलें म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल धरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतले म्हूण आमकां बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. भाग्यवंत आंकवार मारयेक फ्रांसिस्क पाप साहेबाचें मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता. देवाचे भाग्यवंत माये, आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांतांक सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येता. देवाचे आनी आमचे माये, आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना वायरस पेस्ट पिडे वेळार तुजी काकळुतसार नदर आमचेर घाल. भोवभाग्यवंत आंकवार मारये, दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदोन कोत्तल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोवंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तल्यां लागीं राव. तेच परी हे पिडेचे प्रसरणी वरवीं खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तांक लागीं रावंक घडोवंक ना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशयी हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान भर. देवाचे आनी आमचे माये, हें व्हड संकश्ट सोंपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकळुतीची बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक कानागांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावड्याऱ्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बोळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तेल्यांक आनी गंवळीक हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्यांक याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंत आंकवारी, हे पिडेचेर जैत व्हरूंक
विज्ञानीक मोळार वावर कोत्तेल्या भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शाती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवंक शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्योंत मारये झुजाची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चोवचे सुवातेर फुडाराक असले व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये आमी सगोट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबोवन उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन धिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये कोश्टवतल्यांचे बुजवणे तळमळतल्यान सगल्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेन तारुणाची आनी बोरव्यांची खुणां कशी तूं परजोळटाय तर आमी तुका शरणां येता. एक खुणवाळी मोगाळ आनी दुलोब आंकवार मारये. आमेन. आमचे बापा तूं सर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुर्णीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गौरव दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनओळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणींनी बोत्ता. क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो ताणें आपले काकुळीचो उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. तूं मोरवीमाय दिश्ट घाल आमचेर सोमेस्त तुज्या भुरग्यांचेर. तूं मोरवी